studying in standard 10. This school is full of opportunities and it promotes children to participate in various activities along with academic performance, academic development. It also promotes students for their cultural as well as social development, and that's what the perfection lays behind in the school. This school has been a support for each and every child. Every child is supported by the teachers as well as the non-teaching staff, and everyone's support makes our children the best children in the school. Thank you. How are you feeling since the academic year starting from April? Yeah. It is a very good initiative because children are getting a chance to start their new academic year with a new start at a new period of time. Usually we start in June, now we have started in April, so children are getting more scope to study, learn and have fun. भुरग्यांचो रिस्पॉन्स कसो आनी भुरग्यांचे फेसाचेर कशें तेंचे भुरग्यांचो रिस्पॉन्स म्हणजे आमी फाटले कांय दीस व्हॉट्सएपाच्या माध्यमांतल्यान आमी पेरंट्सां कडेन रेग्युलरली कॉन्टेक्टांत आशिल्ले आनीक पेरंट्सांक एक आमी विश्वास दिल्लो की जी गरमेची जो एक हुस्को आसा ताचेर आमी पुरायपणान सोल्युशन काडटले म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली एकाडेमीक इयर सुरवात जावचे पयलीं आमी सगळ्या क्लासींनी आमचे इनफ नंबर ऑफ फॅन्स आसातच, पूण आमी एअर कुलर आमी ह्या वर्साक आयच्यान क्लासीक आमी इन्स्टॉल केल्यात सगळ्या क्लासींनी. ताजे भायर उदकाचे जे हें आसा वेवस्था आसा ती आता प्रत्येक फ्लोराचेर वेगळी, गरम उदक वेगळें, थंड उदक वेगळें अशे तरेची वेवस्था आयच्यान सुरवात केल्या. ऑफकोर्स ह्या गजालीक आमचे MLA विजयबाब सरदेसाय आमचो खूब मोठो आदार आमकां फावो जालो. रिगार्डिंग द अटेंडन्स, आयज अटेंडन्स खूब बरी आसा. म्हणजे जी अदरवायज जुनाक अकॅडमिक इयर सुरू जातकीत जे तरेची अटेंडन्स आसता तीच अटेंडन्स आयज आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट 80 to 85% भुरगे आयज आमच्या स्कुलां भितर प्रेझेंट आसा.